दिवाळी म्हळी की म्हाका दिसता आमच्या सारक्या लोकांक दिवाळी अंकाची चड उत्सुकता आसता आनी आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमचे पेपर चलतात आनी आमचे पेपर दिवाळी अंक काडटात. ह्या वर्साचो आमचो दिवाळी अंक आयला, बाजारांत पावला, तो मुद्दम घेवचो. त्याच बरोबर गोंयांतली एकच मिडिया हावस आमी जे दर वर्सा बालविशेशांक काडटा आनी तो बालविशेशांकय बी दुकानांचेर हांचेर पावला. तुमी मुद्दम घेवचो आनी वाचचो. कितें आसा ह्या दिवाळी अंका भितर म्हणजे बरोबर संपादक आसात गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. पांडुरंग पळयल्यार खूब बरें दिसता, वाचपाक जाय. आनी हांव मुखपृश्ठा वयल्यान सुरवात करता. हें म्हाका इफ आय एम नॉट मिस्टेकन एक कावी आर्ट कशें दिसता म्हाका. सो कितें हाजी फाटली संकल्पना? प्रमोद तुवें तें बरें केलें की काव्य आर्टच आनी आमचो गोंयचो जो भुरगो हा कलाकार सागर नायक मुळे जेजी मोदीन सुद्दां तोखणाय केल्या. सो त्याच्या कडल्यान हें करून घेतला आनी पयलो हो प्रयोग तर तोय खूश जाला की आपूण फर्स्ट टायम एक कवर काडटा म्हणून. आनी विशेश म्हटल्यार हो जो काव्य आर्ट हेतून जे हे दाखयला हो राखणदार म्हणजे आमच्या गोंयांत गांवांनी राखणदार आहात. 300-350-400 तरी राखणदार आसात. जाल्यार ह्या राखणदारांचीच थीम धरून हो अंक तयार केला आनी तातूंत एक लेख आसा राखणदारांचेर. एक अमरीन शेख नांवाच्या एका चलयेन बरयला आनी बरो सुंदर लेख तेणी म्हणजे सगळो संपूर्ण गोंयांतल्या राखणदारांचो आढावो घेतला. मागीर गोंयाचेर आत्तां मेरेन जाल्लीं आक्रमणां आनी तेंची खाणाखुणां अशा प्रकारचो एक लेख आसा भितर. म्हणजे सामकी पयलींची हिस्ट्री. मागीर छत्रपती शिवाजी महाराज आनी म्हणजे पोर्तुगीजांच्या नदरेन शिवाजी महाराज कसो हाचेर एक लेख आसा. म्हणजे सुंदर तरेन म्हणजे गोंयांतले जे विशय आहात. गुरुदास सावळ् ज्येश्ठ पत्रकार तांच्यांनी हेच्या बरयल्लो आसा. महिला आरक्षण आसा, रमाकांत खलप, इस्रायलचे युद्ध आसतले आतां चालू आसात ते, असे अनेक विशय, कथा आनी सुंदर अशी कविता. विशेष म्हळ्यार प्रमोद गोंयांतलेच 21 कवी घेतलेले आहात. गोंया भायलो कवी कोण ना भितर. सो 3-4 एक गजाल बरयली किशोराचो लेख आसा गोंयच्या गांवकारी घरघर म्हणून. सो ताजेर रमाकांत खलप आमचो महिला आरक्षणाचा लढा आनी राजकीय घोळ. म्हाका इंट्रस्टींग दिसलें की आमचे एडवोकेट जनरल जे आसात देविदास पांगम तांचो युनिफॉर्म सिव्हील कोडाचेर लेख आसा. सो दॅट इज व्हेरी इंट्रस्टींग. आतां खूब आसा, सगळें वाचपाक गेल्यार आमकां टायम कमी पडटलो. आमी बालविशेशांकाचेर येवया. बट जॉयल आसा आमचे बरोबर आनी जॉयल परत आमी खुबश्यो गजाली आमच्या मिडिया हावसान गोंया भितर पयली फावट सुरू केल्यो. जाली एक गजाल म्हळ्यार एका इंग्लीश न्यूजपेपरान दिवाळी अंक काडप आनी एक पुरूसान आमी हे स्टार्ट केलें म्हणून आमी परत करतात. जॉयल ह्या इंग्लीश दिवाळी अंका भितर इंग्लीश दिवाळी अंक म्हणपाक सुद्दां मातशी कठीण जाता. तरी आसतना तुवें ही परंपरा सुरू केली. सो ह्या इंग्लीश दिवाळी अंका भितर कितें आहा? सी देर इज अ lot of difference between the Marathi Ank and the English Ank. English Ank basically revolve around the festival of Diwali. And तितून भितर like a spiritual section asa ek, you know, how what is the meaning of Diwali, the spiritual side of it. Second thing is there is a community connect, other communities how they celebrate Diwali, or an NRI connect. भायल्यान आमचे गोंयकार जे आसा ते कशे कशे दिवाळी टायमार कशे कशे सेलिब्रेशनां करता. There are a whole lot of segments which are directly connected to Diwali. Diwali festival becomes the focal point of my Ank and nothing else. No other issues, no other topics of political interest or any other. तूं म्हणटा दिवाळीचे चितया म्हणून. Even the recipes will be completely, this time it will be flavors of four. See, completely, entirely a variety of fours, the recipes, and म्हणजे दुधातले फोव मागीर आनी कसले फोव आसा ते सगळे फोव रेसिपीज आर ओनली. बेसिकली दिवाळीच्या पयली अंक घेयात घरा केल्ले चड बरे फोव आनी चड तरेचे फोव करपाक मेळटले. बिफोर आय गो टू सुयश पांडुरंग, बालविशेशांक, हे बालविशेशांका भितर कितें आहा? आमी व्हडले व्हडले जाड जूड विशय उलयले पूण लास्टाक सगळ्यांक आमकां दिसता हांगा बशिल्ल्याक की आमच्या भुरग्यांनी तुगेले वाचचे म्हणून. सो ताजे वयल्यान सुरवात करया. वाचतलेच भुरगे 100%. आनी फाटल्या वर्सा तर आमी पळयलें की हुप्पा वयाचे अंक घेवन भुरग्यांक वाडदिसाक गिफ्ट दिल्ले आहा. म्हणजे जी भुरगीं जमतात वाडदिसाक तांकां लोकांनी वाटलेले. हे फावटी तशा प्रकारच्यो ऑर्डर्स आहा आनी म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणाची छपाई जाल्या. म्हणजे म्हाका गोंयांतलो असो अंक आनी कोण काडिना. बऱ्यो कथा आसात, नाटकुली आसात, बालनाट्य आसात, बऱ्यो सुंदर सुंदर कविता आसात आनी बरीं चित्रां आसात. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान काडिल्लीं चित्रां आसा भितर. म्हणजे गोंयन नारायण पिसुर्लेकर आमचो आसतलो, भक्ती सरदेसाय, सरदार जाधव, अशा अनेक चित्रकारांनी काडलेलीं चित्रां हितून आसा आनी भुरग्यांक आवडटली इतके सुंदर तरेन हो तयार केला.
बिफोर आय गो टू सुयश आनी जस्ट चालताले तेन्ना म्हाका एक विशय म्हणजे नजरेक पडलो ताचें नांव आशिल्लें मोबायल पार्किंग म्हणून. हो दिसता आमच्या सगळ्यांच्याच जिवनांतलो एक सामको कठीण गहन प्रश्न. जेन्ना भुरगे हो विशय येता तेन्ना पण ताजे खातीर तुमकां वाचची पडटलें. हांव काय सांगचो ना. कृपा नायकान बरयला. हय हांव ताजे खातीर वाचची पडटलें. सुयश, दिवाळी अंक. सो एकच प्रश्न की वॉट दिवाळी अंक मिन्स फॉर यू. कारण दिवाळी आयली की आमी सगळे जाण हें घेवपाक वतात. गोंया भितर दर्जेदार दिवाळी अंकय काडटात. आमीच न्ही, बाकीचे मिडिया हावसय काडटात. वॉट दीस दिवाळी अंक मिन्स टू यू. प्रमोद, एक तेप आशिल्लो म्हणजे आतां जनरेशन हांव नकळो पूण आमच्या तेंपावेलें जें जनरेशन आशिल्लें आमी भुरगेपणांतल्यान पळयताले दिवाळी अंक. हाका आमी सामके भुरगेपणांतल्यान रावताले. दिवाळी आनी दिवाळी अंकाचें लिखाणय तशेंच आशिल्लें. ताका लागून ती परंपरा आयिल्ली. बरें बरें साहित्यीक काणयो हें तें सगळें म्हणजे सगळीं जनरेशन तातूंत कवर जातालीं. आतां जो हो पांडुरंगान प्रयोग केला म्हाका तातूंतय तोच हें दिसता. इट इज कनेक्टिंग टू जनरेशन्स. एक ल्हान नवें जनरेशन ते राखणदार. राखणदार हो गोंयचो सगळ्यांत सिनियर, तो जाणटो, तो मूळ, तो देंवचार. ताजो ड्रेस सुद्दां कसो आसता कारण गोंयचो मूळ हो गावडो. ताजो ड्रेस सुद्दां तसोच कांबळ फेटो दांडो बिणो तसोच आसता खंयचोय राष्ट्रोळी जावं हें आसूं. सो इट इज कनेक्टिंग टू जनरेशन्स. आनीक जितलें भुरगेपणाक मनशाक वाचपाची संवय लागता तितलें तें भुरगीं जाणटे मेरेन वाचत. आतां भुरगीं आज आमी नॉवेलां वाचतना पळयतात. ती नॉवेलां वाचतना थोडी कशी फिक्शनां वाचतात, थोडी स्वातंत्र्य सैनिकाचो वाचतात, थोडी खऱ्या थोडी ग्रांथीक वाचतात, पौराणीक वाचतात. आवड कितें आसूं पूण जाका भुरगेपणाक संवय आसता वाचपाची तें भुरगें ह्या जनरेशनाक सुद्दां सिरियस वाचन फुडें करीत रावता. सो हो कनेक्ट म्हाका हांगा बरो दिसता. आनी विशयय तातूंत अशेच आसात. आयच्या जनरेशनाचे ट्रेंडी जे विशय आसात जे आमकां सोशल मिडियाचेर दिश्टी पडटात, मागीर ते पारंपारीक हेल्थ इश्यू आसूं, फिजिकल मेंटल हाजे हेल्थ इश्यू आसूं किंवा एंटरटेनमेंट किंवा पेज 3 लायफाचे आसूं, ते एथनीक इश्यू मेरेन गोंयच्या राखणदार, गोंयची संस्कृती, गोंयची मूळ संस्कृती, राखणे पद्दत हें हाजे मेरेन एब्सोल्युटली हे दोन जनरेशनाक कनेक्ट करपी अशें म्हाका दिसता. म्हाका एक दिसता की सुयशान तो मुद्दो मांडलो तो की ल्हान आसतना जर भुरगीं वाचपाक लागलीं जाल्यारच तीं व्हडली जावन गोंयची राखण करपाक शकतलीं. इतलें म्हाका दिसता ह्या दोन मुखपृश्ठांतल्यान आमी सादो सरळ पण अत्यंत म्हत्वाचो अर्थ काडपाक शकतात. तुजो लेख आसा दिवाळी अंका भितर, थोडक्या भितर लोकांक वाचपा खातीर मातशी सोय दवर तुजो लेख. पण तूं कित्याचेर बरयला कारण तो विशय म्हाका खूब म्हजे आवडीचो म्हणून इन शॉर्ट कितें बरयलें तें सांगनाका, कित्याक बरयलें तें सांग. पयलो विशय म्हाका दिसता सुयशान योग्य पद्दतीन दिवाळी अंकाचें म्हत्व आनी दिवाळी अंक म्हणजे कितें हें स्पश्ट केल्लें आसा. तो परत हांव रिपीट करिना. एक साहित्य चळवळ आनी वाचन चळवळ ही घडोवन हाडपाक लागून दिवाळी अंकाचो खूब वांटो आसा. आनी आमी बालपणांतल्यानूच दिवाळी अंकाक कनेक्ट आहात. म्हाका आजून उगडाचा किशोर नांवाचो एक दिवाळी अंक येतालो. म्हाका सदांच म्हाज्या नांवाचो दिवाळी अंक म्हणून हांव तो सदांच विकत घेवन वाचतालो. बाल साहित्याचेर तो दिवाळी अंक आनी इतलो सुपर्ब दिवाळी अंक. सो अशा पद्दतीन आमी जें कितें घडल्या आयज पत्रकारितेन सुद्दां आमी पावल्या तातूंतय दिवाळी अंकाचो वांटो आसा. दिवाळी अंक वाचूनच आमी आयज हांगा मेरेन घडल्या आनी तीच परंपरा आयज पत्रकार म्हणून निभोवपाक मेळटा. पांडुरंग गांवकर हांच्या संपादका खाली फाटल्या वर्साचो दिवाळी अंक जो आसलो आमचो गोवन वार्ताचो ताका महाराष्ट्रान सुद्दां एक पुरस्कार मेळ्ळो. म्हणजे महाराष्ट्रान दिवाळी अंक कितले येतात ताचो हिशोब ना. त्या दिवाळी अंकान गोवन वार्ताची दिवाळी अंकाची दखल घेवन ताका पुरस्कार फावो जावप हाच्या वयल्यानूच आमी कसो साहित्याचो दर्जो सांबाळ्ळा दिवाळी अंकाचो तेंच दिसता. ह्या वर्साच्या दिवाळी अंकाची खासियत म्हटल्यार सागर नायक मुळेचें जें राखणदाराचें चित्र आसा. म्हाका दिसता हें चित्र पळयल्या उपरांत कोणूच गोंयकार हो दिवाळी अंक घेवच्या परस रावचो ना. आतां प्रश्न असो आसा की ह्या दिवाळी अंकाचो प्रकाशक म्हणून आनीक मागणी येतली आनी आनीक आमकां दिवाळी अंक छापचो पडटलो काय कितें हो विशय आसा. आतां लेखाचो जर विशय जालो, कोमनीदाद ही जी संस्था आसा म्हणजे पोर्तुगीज 450 वर्सां आमी म्हणटा पोर्तुगीजाची राजवट त्या पयलीं पासून जी ही संस्था गोंयांत आसा आनी पुराय अख्ख्या जगान अशा पद्दतीची संस्था ही गोंयांतूच आसली एका टायमार. रिपब्लीक म्हणजे प्रत्येक गांव हो स्वतंत्र आनी स्वयंपूर्ण. आमी स्वयंपूर्णाच्यो गजाली आतां करतात
त्या तेंपार 450 वर्सां पयलीं खरी स्थानिक स्वराज संस्था खरेंच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंपूर्ण संस्था गोंयांत आसल्यो तांची नेमकी कितें परिस्थिती आनी हें कितें जालां की कोमनिदाद हो विशय हो थेट पोर्तुगीजां कडेन किंवा क्रिश्चन कम्युनिटी कडेन चड लागल्या कारणान ताचें साहित्य हें चडशें इंग्लिशेन आसा. ताचे विशयाची पुस्तकां, त्याच्या विशयाची कायद्याची पुस्तकां ह्यो इंग्लिशेन. मराठी वाचकांक हो कोमनिदाद विशय वाचपाक तशी संदी मेळना. खूब कमी प्रमाणात लिखाण आसा तेचेर. त्याच खातीर हांवें मुद्दम होवन हो विशय दिवाळी अंका खातीर म्हणजे पांडुरंगानूच म्हाका सांगलो की ह्या विशयाचेर मराठी खातीर तूं बरय आनी त्या खातीर हो विशय ह्या दिवाळी अंकान आसा. म्हाका खात्री आसा निश्चितूच कांय प्रमाणान कोमनिदादीची वळख तरी आमच्या गोंयकारांक, मराठी वाचक गोंयकारांक ह्या लेखांतल्यान जातली. आनी बाकीचे जे विशय आसात ह्या दिवाळी अंकान ते इतले भन्नाट विशय आसात की खऱ्या अर्थान गोंय राखपाक लागून आनी गोंयच्या गोंयकारपणाच्या आनी आमच्या गोंयच्या आड कितें विशय आसात, कितें आव्हानां आसात ताची वळख ह्या दिवाळी अंकांतल्यान जातली. हांव एकच आनीक एक नोटींग करता ताजी त्या राखणदाराची मुद्रा जी आसा ती आक्रमक आसा. तो सिटींग पोजिशनान ना. जनरली देंवचार जो आमचो आसता मूळ राखणदार तो उखणये बशिल्लो आसता. कांबळ ताची वडयल्ली आसता, ताजो सायडीन दांडो आसता आनी फेटो घेवन तो सिटींग पोजिशनान म्हणजे तो कूल एंड काम एंड तारक हातूंक आसता. पूण हो राखणदार अस्वस्थ आसा. ताणें मशाल हातांत घेतल्या, पेटयल्या, ताणें आपलो दांडो वयर काडला एंड ही हॅज गॉन एग्रेसीव. म्हणजे ही इज इंडिकेटींग दॅट गोंयचे तळागाळांत परिस्थिती बरी ना सद्या. सो यू हॅव टू प्रोटेक्ट इट. सो आक्रमक मुद्दा इज मच मोर. ही मुद्र जी आसा ही खूब सांगता त्या नजरेन. आनी हांव इतल्याचेर थांबता. ते खरेंच हांव परत सांगता की हें चित्र बारीकसाणेन पळयतकीर आंगार कांटो येता म्हण इतलें बरें जालां. आनी जे गोंय सुयेशान सांगलें की ह्या राखणदाराक प्रोटेक्ट करपाचें आसा तें गोंयय बी हांगा सागर नायक मुळे आनी बरे तरेन एक्सप्रेस केलां. तातूंतली बारीकसाणी जर पळोवपाक जाय जाल्यार तुमकां अंक विकत घेवचो पडटलो. तो तुमी घेवचो, दोनूय घेवचे इतलेंच मागता. आनी चड स्वार्थी जायनासतना आमची घेवचेच, आमचे सगळ्यात पयलीं घेवचे, बाकीच्यांचेय घेवचे. आनी जितली जाता तितली साहित्य चळवळ आनी वाचन चळवळ गोंयच्या तळागाळांत पावोवची इतलेंच मागता आनी थांबता.